समारा राज्यांतल्या 175 पंचायतीच्या सरपंच आणि उपसरपंच पदा खातीर निवड जाली। पंचायत वेंचणुकां खातीर स्थानिक मंत्री आमदारांनी प्रतिश्ठा पणाक लायिल्ली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Ward 5 and I'm the Sarpanch of Saligaon, and with the cooperation of all my members, all the members of village panchayat Saligaon. वॉर्ड नंबर 6 पासून माझ्या वोटरांनी म्हाका खूब मतांनी निवडून हाडला। म्हाका 5 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आहा, पूण म्हाका आतां सेकंड टायम येवन म्हाका डेप्युटी सरपंच दिला। हांव सगळ्या मेंबरांक घेवन बरें विलेजीक काम करतलो। आणि आम्ही आता जी कामां घेतली, आमचो सरपंच आणि हांव आणि आमची बाकीची सगळी मेंबरां मेळून कामां करतली। तशेंच आमी लोकांची सगळ्यांची जे हाऊस नंबर कोणाचे वाडयल्ले आसा, कोणाची टॅक्सां लायिल्ली आसा, ती सगळी आमी जाता तितली कमी करतली। आमी पळयता फ्युचर कालांगूचो, फाटलें कितें जाता सगळें विसरोया। म्हाका कितें जावंक नाका, फाटीं कितें जाना पळय। लेट्स होप फॉर द ब्रायट फ्युचर। आमचो फ्युचर खूब ब्रायट आहा। तशें आमी मॅनिफेस्टोचेर घालना, तें आमी सगळें फुलफील करतले। आनी हें करपाक आमचे डेप्युटी सरपंच आशिल्ले मोस्ट, तशें आमचे मेंबर आहा, आनी तसो आमचे बरोबर आमचो मायकल लोबो आहा, आमचो MLA डायनामीक लिडर ऑफ गोवा, ताचो आमकां खूब आदार आहा। 11 मेंबर जे जिखल्या तेणी कोंगुटच्या लोकांची, आमचे गोंयकारांची कामां प्रॉम्प्टली करून दिवपाक जाय। लोकांक परतून हिंगा आपोवपाचें ना। आयचें काम फाल्यां न्हू, सेम डे, लेट जाल्यार जाता सेम डे दिवप। म्हाका दिसता कोंगुट आख्ख्या सगळ्या लोकांनी वोट घातला ओन्ली फॉर वन रिजन, दॅट नोबडी शूड बी ह्युमिलेटेड। सगळ्यांक सेल्फ रिस्पेक्ट आहा। सगळे कोंगुटकार जे आयज बिझनस हिंगा घातला ते आपल्या पोटा खातीर घातला, आनी ते वयर सरले आपल्या ओन ताकदीचेर, म्हणजे आपले ओन हेचेर, कोणा कडले पयशे मागून न्हू, कोणाचे रीण काडून न्हू, आपल्या जाग्यार तेणी कितें तरी बिझनस केला। आनी ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक हे सगळे मेंबर निवडून येयल्या। आनी हांव अनेकदां मागता तेंचे कडेन, तुमी सगळ्या लोकांची कामां करा, आमच्या गोंयकाराची कामां करा, आणि तेंकां बिझनस वाडोवपाक हेल्प करा। I congratulate the members of all the panchayats, all the members that have been elected, and I am sure they are all aware that they have been elected for a purpose, and they have been handed over a responsibility that which they have to fulfill. I am happy to say that the Kortalim Panchayat, Kelosim Panchayat, and today the Kasaulim Panchayat have come to me to tell me that they want to work in cooperation with the MLA of the constituency. And I think that is very wise thinking, because if we are really interested in development and doing something good for the village and for the people, then there has to be cooperation between the local MLA and the respective panchayats. So I'm very happy about this. Request to the Sarpanch and the deputy Sarpanch and the panchayats of the respective panchayats of Kortalim constituency is to put down their proposals, get signatures from people if the need arises, and submit their proposals to my office so that we can start moving the files. This is monsoon time, not much work can be done outside, but in the offices we can start processing the files and be ready to start the work. People of this village for reposing the faith in me, and including the panchayat members whom I had put up, and they have reposed the faith in them also, so that we give them a better panchayat administration. Secondly is that after 10 years I was very happy to be back, and once again I thank all the villagers, for whoever voted or not voted, for bringing this panchayat clean sweep that what they have given me. हांव माझ्या सगळ्या मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा। अनकंडिशनल म्हाका तेणी सपोर्ट दिलो। हितून व्हडलो हात आमचो आसा तो आमचो मंत्र्याचो बाब मोविन गुदिनो, जो पंचायत मिनिस्टर जावन आसा। I am working out now that I am the panchayat minister in this block. Tomorrow it gives me an opportunity
to work alongside the other sarpanches, which are 9 panchayats, whom tomorrow oath taking ceremony is there. In fact, my work will start there itself. I also appeal to all my other people or other departments that they should also cooperate with the panchayats, because we, as I said, we are a tourism state. We will not set any deadline, but you will see things happening much faster than next year. I can't wait for next year. हांव आयज सरपंच म्हणून इलेक्ट जालो. तुमकां म्हाज्या सगळ्या मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा. एरियेन मेन म्हणजे उदकाचो प्रॉब्लम आनी लायटीचो प्रॉब्लम तो पयलो हांव हातीन घेतलें आनी उरलेले मागीर सगळे आपआपले मेंबर आपआपल्या वॉर्डांनी काम करतले, तांकां फूल सपोर्ट करतले. आयज हांगासर म्हाका हरमलचो सरपंच म्हणून हांगासर जाहीर केला. माझे सगळे वांगडी हांगासर जे उबे आहात त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ह्या हरमल गांवचो विकास तुमच्या मनाप्रमाणे जातलो. की वॉर्डान खंयच आमी कमी पडचे ना. तुम्ही जी कामां धरल्यात ती कामां फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी ती कामां आमी फुडें व्हरून घेवया. हर एक बाबतींत म्हाका साथ दिया आनी हांव तुमचे बरोबर आहा. हांवूय खंय चुकता जाल्यार म्हाका तुमी सांगात, ती चूक सुदारया, फुडें काम करया. गेली 5 वर्सां जो ओवरऑल डेव्हलपमेंट ह्या पिल्या वाठारांत जालो तेजी पावती लोकांनी आमकां परत आमचे पॅनल ह्या पंचायतीन हाडपाक दिली. तेज्या बद्दल लोकांच्या चड मनांच्यान आनी काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळे आमच्या वांगडा रावले. 5 जाण आमी रिटेन जाले आनी तितून 4 आमी नेवे चेहरे घातले. 4ूय नेवे चेहरे येयले हे पंचायतीन. आनी हे सगळें जालें कारण ओवरऑल डेव्हलपमेंट, सगळे रस्ते, लायट, उदीक, ज्यो बेजीक नेसेसिटी आसल्यो लोकांक जाय आसल्यो त्यो आमी पुरयपाचो प्रयत्न केल्लो. नांव आशिल्लें टुगेदर फॉर पिलें, त्याच नांवाचेर आमी इलेक्शन लढयलें आनी ते आमचे सक्सेसूय जाले. तेन्ना आमी सगळे युनायटेड रावन हे गांवचो डेव्हलपमेंट केला आनी म्हाजी इच्छा आसा की हेच्या फुडें सुद्दां आमी अशेच सगळे पंच मेंबर एकी कडेन रावन ह्या गांवचेर खूब डेव्हलपमेंट करपाक भर घालतली.